पावणे 2 महिन्या पयलीं नायकनगर बोड्डे वाठारांतली उदकाची पायपलायन स्थलांतरीत केल्ली. हे काम करतना 2 दीस मर्यादीत प्रमाणात उदकाची पुरवण जातली अशें PWDन जाहीर केल्ले. मात वेळार काम जावंक नाशिल्ल्यान दिवचले 3.5 दीस उदकाची समस्या निर्माण जाल्ली. उदका खातीर दिवचल सत मयम वाठारांतल्या लोकांक तळटळे काडचे पडिल्ले. बायलांचे तर हाल जाल्ले. स्थलांतरीत केल्ली पायपलायन लिकेज जाल्ल्यान परतून ह्या वाठारांत उदकाचो प्रश्न उपासपाची शक्यताय आसा. तेन्ना आमी डिपार्टमेंटाकडे रिक्वेस्ट करता हे काम जे आसा ते बेगांतले बेगीन कंप्लीट करचे. बेश्टी लोकांक आश्वासन दिवची ना आनी तुमी प्री प्लॅन करचे. फाटल्या फाटी तुमचं प्लॅनिंग नाशिल्लें आनी म्हजें मत पर्सनली आसा की त्या सगळ्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घ्या, कावन्सिलरांक कॉन्फिडन्स, आमदाराक घेया, कन्सर्न एक मिटींग करा आनी तेज्या उपरांत तुमी काम करा. म्हणल्यार तात्काळ हे पाणी जे व्हांवता तेजेर कितें तरी नियंत्रण दवरलें. आयज पाण्याचो इतको प्रॉब्लेम जाता जाल्यार आमी म्हादय खातीर आयज झगडटा. तेन्ना हेंच पाणी आमी जर सेव करूंक शकले ना जाल्यार फुडें आमकां येणारो त्रास जातलो. तेन्ना बारीक बारीक गोश्टी आमी म्हणटा थंडे थंडे थंय जाते जाल्यार हांगा जर पळयता जाल्यार घसघसो आसा. म्हाका लोक सुद्दां म्हणटा हांगा फावंटन घालुया म्हणून. तेन्ना बेगांतले बेगीन डिपार्टमेंटान लक्ष घालचें आनी बेगांतले बेगीन काम करून घेवचें. 2 महिने जातले. हे पायप प्रायवेट जाग्यान आसले ते काडून भायर लायला आनी तो वॉल लायला तेका. तो वॉल सामको गळता, सांगपाचो म्हणजे 24 तास गळता ते की कशेंच पाणी वेस्ट जाता. फाटले खेपो ते भितरसून भायर हाडले तेन्ना आमकां ह्या वाड्यार सगळ्या लोकांक कोणाकूच पाणी मेळोंक नासलें 2-3 दीस. आतां जर हे व्हांवन तेजो स्फोट जालो जाल्यार परत ते डिफेन्स करपाक त्रास जातले. तेन्ना हे बेगीन हे जे कितें व्हांवता पाणी ते बेगीन बंद करचें आनी क्लियर करचें. तो म्हणजे 2 महिने जाले व्हांवता न्हू? 2 महिने जाले व्हांवता. कोण पळयत ना? ना कोण पळयना तेका आनी कांयच ना. तेन्ना हे बेगीन क्लियर करचें सगळें. नाल्यार केन्ना अशें व्हडलो स्पोर्ट जातलो मागीर तेका डिफेन्स करप बरोबर जावचें ना. तेन्ना जर ते थोडे म्हणजे बरेच मोठ्या प्रमाणात पाणी व्हांवता ते ना म्हटल्यार आतां सगळे खळगेन बेगीन ते पाणी व्हांवन ते थंय मेन रोडाक पावले ते. तेन्ना तेजेर बेगीन कितें ती एक्शन घेवची. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत.